beloved and first citizen of Anjuna Kashi Village Panchayat, Sri Savya Almeida, Sarpanch of Anjuna Kashi Village Panchayat. I request Pandurang Shirodkar to welcome by offering a bouquet. Next, we have another Panch member from Kaswa Village Panchayat, Pratima Govekar. I request Shiva Kotrekar by offering a bouquet and welcome. Another Panch member from Anjuna Village Kashi Panchayat, Pedro Mendonça. I request Shiva Kotrekar to welcome. We have another Panch member, Sri Sandesh Kurswekar. I request Bharat Kurswekar to welcome him by offering. We have one more Panch member, another two Panch members are there. Mrs. Sheetal Dabolkar. I request Pandurang Shirodkar to welcome her by offering a bouquet. Last but not the least, I welcome Sheetal Dabolkar. So I request Sheetal Naik to offer a bouquet to our country. So once again, welcome you all for this foundation stone. So I request Sarpanch of Anjuna Kashi Village Panchayat, Sri Savya Almeida, to say a few words on this. So I request you just to kindly come up and do the inauguration of main foundation. Sir, Master. Sandeep. काटे था सर नाही गावतलो सारखं संदेश पुढे रे आणि संदेश सगळ्यांना आहे राहणार तो तेवढीन राहणार सगळे एवढीन पुढे फ्रेश केलं नाही रे संदेश सगळ्यांनी घ्या मरे एवढीन घ्या असे घे आनले मार नाल फोडपाक एक्सपर्ट इंपॉर्टंट काढून ते दुसरे गेले Ya. असंच नाल नो फोडून घे गोवा फोड
Now I request our Sarpanch of Anjuna Kaishu Village Panchayat, Sri Savio Almeida, to say a few words on this occasion. Okay. So, chief guest today, Michael Lobo, Kalangut constituency MLA, Tohot Waste Management, RDA, Captain of Ports, as a minister, पंचायत मेंबर्स, हांगा सगळे जमलेले लोक, प्रेस, हे जे आयज आमकां डेव्हलपमेंट जालां थ्रू RDA डिपार्टमेंट, वी आर रियली थँकफूल टू द RDA मिनिस्टर. हे आमचें जें कंपाउंड वॉल आहलें आनी एक क्लब हाऊस जावपाचें आहलें, ही व्हेरी लॉंग पेंडींग स्टोरी आहली आनी आमी टायम अगेन एंड अगेन डिपार्टमेंटाक, गव्हर्मेंटाच्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक ह्या कंपाउंडाचें तें क्लब हाऊसाचें डेव्हलपमेंट घेतलेलें, पूण कांय कारणांक लागून तें खूब वर्सां जावंक ना. तें हे क्लब हाऊस आहा ते पंचायतीन अंडरटेक केलेलें, पूण TCP डिपार्टमेंटान तें आमचें रिवोक केलां आनी ताका लागून आमी परतून तें गव्हर्मेंटाक धाडलां. सो एटलिस्ट आमकां हें जें कंपाउंड वॉल जालां, आमच्यो ज्यो बाउंड्रीज बंद जातल्यो आनी त्या मेरेन आमच्यान डेव्हलपमेंट स्टार्ट जातलें म्हणून आमी पयलेच RDA डिपार्टमेंटाक थँक्यू म्हणटात. तशेंच आमचो मायकल लोबोन MLA हें आमचें काम घेतलां म्हणून आमी अंजुनच्या पंचायतीतून ताका देव बरें करूंक म्हणटा. मागता की हें जेन्ना कंपाउंड वॉल जाता तेन्ना सगळे आमचे मेंबर्स ऑफ द क्लब, जे विलेजर्स आहा की आमी आमचे विलेज मातशी फेमस आहा, डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना सदांच कॉपरेशन करता म्हणून मागता की तुमी तशेंच आमच्या भुरग्यांक, तशेंच आमच्या क्लब मेंबर्सांक, तशेंच पंचायत मेंबरांक हें कंपाउंड जें कंप्लीट करपाक आमी तांकां सगळ्या भाशेनी आदार दिवचो. ज्यो अडचणी येतात त्यो अडचणी तेन्ना आमी रावचे सगळे आनी जाता तें बरे भाशेन काम करचें. आनी हीच आमची डेव्हलपमेंट गांवांत जावची. आनी जे मनीस डेव्हलपमेंट करतात, जो मिनिस्टर करता, जो MLA करता, ताका आमी सदांच एप्रिशिएट करतले आनी आमी तांकां सदांच वॉर्म वेलकम दितले. तेंच आमी फुडलीं आमची ही कामां जावची, जी आमची अंजुनची पंचायत फाटीं उरल्या, शोलेम कॉन्स्टिट्युन्सी आमची खुबशी डेव्हलपमेंट फाटीं उरल्या, तीच आमची जी कामां उरल्यात ती फुडें आमी सगळे एकठांय जावन करची म्हणून हें सांगून म्हाजी 2 उतरां खबर करता. थँक्यू सर. तुम्ही सांगलेली उतरां ते आमी लक्षात धरून आमी सदांच सपोर्ट दितले गांवच्या डेव्हलपमेंटाक. नाव आय रिक्वेस्ट आवर चीफ गेस्ट श्री मायकल लोबो टू से अ फ्यू वर्ड्स. संदेश सांग बरं, तू एफर्ट घेतला म्हणतो आयज अंजुना गांवांत जे डेव्हलपमेंटची सुरवात जाल्ली आहा, म्हाका दिसता शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी गेली 25 वर्सां जाली आमी पळयता व्हडलेशें डेव्हलपमेंट जावंक ना. ज्या पेसी प्रमाणे हें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आसलें तें जावंक ना, फाटीं उरलें मातशें. आनी फाटीं उरतना म्हाका दिसता पंचायतीन आपले वाटेनसून जितकें जाता ते रस्ते आसूं, फुटपाथी आसूं, अंडर CSR एक्टिविटी आसूं, बाब सरपंच सावियो आल्मेदा तेची आख्खी टीम जी हिंगा आहा, पंचायत मेंबर्स, बाकीचे सगळे तेजे बरे मागपी, तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट ह्या विलेजीन घडोवन हाडलेलें. म्हाका उगडास येता जस्ट बिफोर द सेकेंड वेव ऑफ कोवीड बरें गार्डन चर्चीच्या कंपाउंडान गार्डन, तशें सम चिल्ड्रन्स प्ले एरिया बाब सावियो आल्मेडान अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीन काय बिल्डरांक सांगून ते काम कंप्लीट करून दिले. म्हणजे हे पयशे जे आहा हे सरकाराचे यूज जावंक ना. आयज आमी हो कंपाउंड वॉल पळयता हिंगासर आनी हो जागो पळयता, म्हाका दिसता 20,000 स्क्वेअर मिटर सुमार जागो आहा. आनी खंयचेच पंचायती कडेन अशें कोमनिदादीन 20,000 काडून दिवंक नासतलो गोंयांत. हांव तरी अशें पळयता, कितलेच विलेजींनी, कितलेच कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भोंवता हांव, असो जागो पळोवंक ना की पंचायतीक दिला म्हणून.
एक बरी गजाल कम्युनिदादीन केल्ली आहा हिंगा जागो दिल्लो आहा आनी म्हाका दिसता कितकीच वर्सां जालीं जागो दिल्लो आनी हो अनयुटिलायज जाल्लो आहा हेचे आमी हे जे आहा ते सरपंचाचेर घालूंक जायना कित्याक सरपंच हॅज गॉट लिमिटेशन्स पंचायत हॅज गॉट लिमिटेशन दे कॅन स्पेंड 4,50,000 to 4,90,000 4,90,000 पावटीक मोडूंक शकता सारकें न्हू आतां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता हिंगासून डेव्हलपमेंट सुरवात जावंक शकता आयज आमी कंपाऊंड वॉलाचे कामाचे फावंडेशन घातलेलें आहा नाल फोडलेलो आहा कंपाऊंड वॉल जालें काय बरें हिंगा वॉकिंग ट्रॅक घालूंक जाता फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डर्स तेचे उपरांत म्हाका दिसता बरो फुटबॉल ग्रावंड कम क्रिकेट ग्रावंड करूंक जाता हिंगा पंचायतीक जाय पळय तशें आनी हें काम बाब सावियो आल्मेडाक हांव रिक्वेस्ट करता आतांच तुमी रेजोल्युशन घेया आनी हें काम तुमी GSIDCक सोंपया गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी ती फायल जो तर मुवमेंट जायत योग्यपणी मुवमेंट जायत जाल्यार हिंगासोर जे पर्वरी इनकम्प्लीट काम आहा पर्वरी एक अशें व्हडलें डेव्हलपमेंटाचें काम चालू आहा पूण तें इनकम्प्लीट आहा थोडें काम उरलां तेजें थिंगासोर 90 crores सुमार मोडलेले आहा पर्वरी 80 to 85 90 crores मोडलेले आहा तसलें डेव्हलपमेंट ह्या जाग्यार करपाक जाता म्हणजे वेगवेगळे गेमी यू नेम द गेम एंड यू कॅन हॅव इट हियर कोणाक लॅप पूल जावं कोणाक डायविंग पूल जावं कोणाक स्क्वॉश खेळपाक जाय कोणाक बॅडमिंटन येवपाक जाय कोणाक लॉंग टेनीस येवपाक जाय वेगवेगळे गेमी जे भुरग्यांक जायो क्रिकेट फुटबॉल कित्याक जागो तितलो आहा आनी हांव 100% गॅरंटी दिता कित्याक सावियोन डेव्हलपमेंट ह्या विलेजीन तेजे टिमीन सावियोन तेजे टिमीन चालू केल्लें आहा आमी पळयता की ही विलेज वन ऑफ द क्लिनस्ट इन गोवा रिकॉर्ड टायमार जाली एक टायमार जेन्ना तेंचे कडेन जागो नासलो तेन्ना सगळे जाण म्हणटाले खूब कचरो अंजुनान दिसता म्हणून कित्याक तितली रेस्टॉरंटां वाडली तितली गेस्ट हावजां वाडली पूण आयज क्लिनस्ट विलेज कित्याक तांकां गव्हर्मेंटान आमच्या डिपार्टमेंटान फॅसिलिटी दिली तुमची गार्बेज हाडून आमच्या प्लांटान दिया कलेक्शन इफेक्टिवली आयज अंजुना पंचायतीन केल्लें आहा म्हाका दिसता जे कलेक्शन मेकॅनिझम तेणी एडॉप्ट केलां ते सेम कांदोली विलेज कलांगूट विलेज पार्रा विलेज हे कलेक्शन मेकॅनिझम त्या विलेजींनी आहा इन पार जाल्लें आहा तेजें बरें काम आनी जेन्ना इतलो बरो व्हडलो जागो आहा कित्याक सदांच आमदाराक जेन्ना प्रश्न करता कोणूय मिनिस्टराक जेन्ना प्रश्न करता चीफ मिनिस्टर जेन्ना प्रश्न करता सरपंच म्हणटा आमकां डेव्हलपमेंट दी आमदार म्हणटा डेव्हलपमेंट दी प्रश्न करता जागो आहा तुजे कडेन तेक जागो ना आयज जागो एक्वायरूच करूंक 10-15 वर्सां लागता आयज जागो आहा आनी म्हाका दिसता सावियो एंड हिज टीम सरपंच एंड हिज टीम वील वर्क टुवर्ड्स मेकिंग दीस प्लेस सारके टोटली म्हणजे युटिलायज्ड इन अ प्लॅन्ड मॅनर कंपाऊंड RDA घालता आनी तेचे भायर जे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय सावियोक म्हाजो रिक्वेस्ट तेजे टिमीक की तुमी कन्सल्टंट अपॉयंट करा थ्रू GSIDC बिकॉज पयशे आतां सगळे मोडूंक नाका इन द न्यू फायनान्शियल इयर 2022 सरकारूय नेवो आसतलो तेन्ना हेजो टेंडर जातलो तेजे पयलीं जावंक शकना कित्याक कन्सल्टंट जेन्ना नेमता GSIDC कन्सल्टंट आपलो आख्खो प्रोजेक्ट रिपोर्ट करून दिता तितून पंचायती वांगडा बसता ते आनी पंचायतीक सांगता हो आमी केला तुमकां हेजेर चेंजीस कितें जाय सरपंच मेंबर्स सगळे जाण म्हणटा ग्रामसभाचे मेंबर्स म्हणटा आमकां हे चेंजीस जाय हे चेंजीस जाय हे चेंजीस जाय तेजे उपरांत परतून प्लॅन जाता 2-3 फावटी करेक्शन जाले काय फायनल जाल्या उपरांत तो बोर्ड मिटिंगेक वयतलो बोर्ड मिटिंगेच्या उपरांत तो फायनान्शियल एप्रुवलाक वयतलो तेजे उपरांत टेंडर जातलो सो फेज वायज जर तर करीत एक 10-10 crores प्रोजेक्ट घेत जाल्यार एक 30-40 crores हिंगा बरो पैकी प्रोजेक्ट जावंक जाता वीच वील बेनिफीट एंटायर अंजुना कांयसुवा वागोतोर ही आख्खी एरिया एक अंडर वन रूफ सगळे भाशेच्यो गेमी जे भुरग्यांक गेमी जाय तितल्यो हिंगासर मेळोंक शकता आनी एकदां म्हाजो रिक्वेस्ट सगळ्या
ग्रामस्थांक आणि पंचायतीच्या मेंबरांक आणि तेंचो लिडर बाब सावयो आल्मेडा की हे तुम्ही काम करा, जागो आहा तुमच्याकडे, आमचो पाठिंबो, माय full cooperation will be there to see that this place sees the light of the day. Thank you very much. आमचे डिपार्टमेंट कितके 22 21 lakhs. This is just the beginning. हेजे GSIDCनूच काम करप आनी सावयान ते फुडाकार घेवप तुमचे अख्खे सगळे पंचायतीन करा तुम्ही आणि बोर्डा कडेन हाडून फायल दिया. कांयच नाका, तुमचे पोजेशन सर्टिफिकेट आणि एक तुमचो सर्वे प्लॅन आणि पंचायतीचे तेन्ना आमी दिलेले न्हू तेन्ना आमकां लेटर येयली टू हँड ओवर दीस ग्राउंड टू देम. सो नो हँडिंग ओवर, व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट, उरले नो हँडिंग ओवर ग्राउंड टू एनीबडी. GSIDC जेन्ना ग्राउंड करता तेन्ना हँड ओवर दिवपाची ग्राउंड ऑर डेव्हलपमेंट. हँडिंग ओवर इज इन द पंचायत. मेंटेनन्स ऑफ दिस प्लेस ग्राउंड दाखयता हां हॅलो हां येस.